जय श्रीराम। रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठान सोहळ्याक अयोध्येत प्रारंभ जालो आणि पुराय भारत देश व अयोध्यामय जाल्लो आसा। सगळीकडे उत्साह आणि आनंद उत्सव मनयता। गोंयांतूय बी त्याच धर्तीचेर पुराय प्रत्येक गांव हो अयोध्या जाला, प्रत्येक देऊळ हे राम मंदिर जाला आणि प्रत्येक राम मंदिरात रामप्रतिष्ठान सोहळो आज सगळीकडे रामप्रतिष्ठान रामनाम जप हे सगळे सुरू आसा आणि दनपारां 11 ते 1 पर्यंत लायव्ह रामप्रतिष्ठान सोहळा सगळे पळयतले। पुराय गोंयांत अशा पद्धतीचे एक उत्साहाचे वातावरण सुरुवात जाला। आमच्या सांखळी मतदारसंघात सुद्धा आज सकाळी हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवस्थानांतल्यान रामरथ राम मंदिराचो रथ ज्याची सुरुवात म्हजे हस्ते रुद्रेश्वरांतल्या देवळांतल्यान जाली। पुराय सांखळी परिसरात राम मंदिर रथ हो फिरतलो आणि सगळ्या जाणांक राम मंदिराचे दर्शन दितले। आमच्या प्रत्येक गावागावांतल्या देवळात सगळ्यात व्हडलो उत्सव, प्रत्येक ल्हान मोठ्या देवळात व्हडलो उत्सव रामप्रतिष्ठानाच्या निमित्तान दवरला आणि सगळीकडे लायव पळोवपाची वेवस्था केल्या। त्याचबरोबर सांजच्यो महाआरती आणि दीप उत्सव व प्रत्येकाच्या घराघरांतल्यान देवळांतल्यान दीप उत्सव मनयतानाय बी पळोवपाक मेळटलो। पुराय गोंय हे राममय जालां। परत एकदा समेस्त भारतवासियांक, समेस्त गोंयवासियांक आयज राम प्राण प्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उपस्थित हो सोहळो आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा। आज परत एकदा आमी सगळ्या जाणांक ज्या रामभक्तांक ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आयच्या ह्या शुभ दिसा तांकां याद करता, तांकां त्या स्मृतीक परत एकदा सगळ्यांक अभिवादन करता आणि रामप्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा भेटयता। जय श्रीराम।